कंटिन्युएशन म्हणून नेक्स्ट व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो स्टार्ट करता. तर जशें की तुमी म्हाज्या लास्ट व्हिडिओन पळयलें की हांव जें आसा पळय न्हू स्वामी समर्था गेलें, तुमकां थंयचे दाखयलें, तुमकां दर्शन बी घेवपाक दिलें. आणि आता आम्ही थंयच्यान सगळें करून न्ही जेवन बिवन आता भायर सरला तुळजापूर वचपाक. तुळजा भवानी टेम्पल जें आसा पळय थंय वचपाक भायर सरला. तर 2:15 सुमार जाले हांगच्यान. आनीक 61 किलोमिटर आसा म्हळ्यार 2.5 वर सुमार लागतले. आणि असो कितें तरी व्यू मेळटा वता आसतना ह्या प्रमाणे. आणि हो पळय हांगा रस्तो मातसो ह्या सायडीचो तितलो बरो ना. एक मिनिट राव, तो कितें म्हणटा तो रस्तो. तर रोड बरो ना ह्या सायडीच्यान. SH बी न्ही, NH बी न्ही, लोकल रोड जो आसता पळय न्ही जो नॉर्मल आमचो रोड आसता पळय त्या रोडान आसता. रोडाचे कंडिशन सामके बरे ना. तर वता आतां आमी पळयता मागीर थंय पावले की ना तुमकां दाखयता दर्शन कशें कितें तें सगळें. मेळया मागीर थोड्या वेळान. सगळें सारकें. तर आमी ज्या वाटेन वता पळय न्हू ती वाट अशी आसा. NH खंय गुगल सांगता NH 652 खंय. कसली NH खबर ना. हा गुगलाकच खबर कसली NH म्हणून. सगळें पळयात कितले डीप डीप सामके खड्डे पडला ते. गाडी सगळी झंपिंग झपांग जाता. मातसो मातसो आसा परत सगळं खणून दवरला. आणि आता जितले आमी ट्रॅव्हल केला पळय न्ही ह्याच्या 2-3 व्हिडिओन तुमी पळयला सगळ्यात ग्रीनरी आशिल्ली. आणि हांगसर सगळें ऑर्चर्ड टायप कांयच ना. ऊस बी रोवपाचे आसा दिसता तेंगेले. पाणी करून दवरल्या. सगळें सुकलां करड. तर आनी 1 वरान सुमार पावतली तुळजापूर. आणि आयचो स्टे जो आसा पळय ना आमचो तो तुळजापूर. चला तुम्ही बी या आमच्या वांगडा दर्शन घेवया. पावसाचे अशें जाला न्ही क्लायमेट. मस्त न्ही. सगळं ओपन ओपन. कांयच ना रस्त्यार घरां आसा ना मनीस आसा ना शॉपां आसा कांयच ना. रोड म्हणून कसलं जंपिंग जपांग आसा न्ही रोलर कोस्टर टायप. तर आमी न्ही तुळजापूर पावली. रूम केला. सो रुमान आयल्या. आनीक आतां देवाच्या दर्शनाक वचपाचें. सो फर्स्ट येयली आनी रूम केली. मागीर काळोख जातकीर रूम बीम कांय मेळना न्ही तेका लागून. तर रूम जो आसा पळय तो तुमकां दाखयता. पळय काल जो आमकां रूम मेळ्ळो पळय तो मना सारको मेळत नाशिल्लो. सो हायचो रूम बरो आसा दाखयता तुमकां. हो मेन डोर. मेन म्हटल्यार एंट्रन्स हांगासरल्यान. आनी हो असो रूम आसा. मासा तोंड धुवन फ्रेश जावन येयली. मेकअप करपाक आतां दर्शना वचपाक. तर AC रूम हांगासर. आनीक बरें आसा 3 जाणां खातीर. डबल बेड. आनी हो आमचो पसारो हांगासर सगळें हाडून उडयला. आतां कितें फेस वॉश जाय कोणाक साबण जाय. मान आनी हांगा पळय ड्रेसींग टेबल कितें केल्लें साबण मांडून दवरलें. आनी ही हांगासर TV जी आमी येवन मागीर पळयतली. आनी वॉशरूम. सो न्यूली ओपन हे हॉटेल जें आसा पळय न्हू रस्त्याच्या सायडीनूच आसा. हांगच्यान 800 मिटर समथींग आसा देवूळ. सो आतां आमी मातशी फ्रेश जाता. आनी देवळान न्ही पयलीं वचून येता दर्शन बी घेवन. आनी मागीर मेळटा तुमकां दर्शन बी घेवन येता. आनी मागीर न्ही आमी मातसो रेस्ट करतली. तर चलात या देवळान. आनी तुमी बी दर्शन घेयात म्हाज्या वांगडा. आपा बसला. चल तोंड धुवन या. म्हाका तोंड धुवन म्हाका रेडी जावपा जाय. चल. तर आमी चलत चलत वता आता 11 नंबर की बस पय्या पय्या नरे रुमांतल्यान भायर सरल्या. आनी हांगच्यान 700 मिटरच के रुमांतल्यान. तो म्हणटालो ऑटो करून या. म्हळ्यार वता आसतना चलत या पळोवया. येता आसतना मागीर जाम जातली न्ही ऑटो करून येवया. तर आतां दर्शनाक वता. पळोवया कशी कितें गर्दी ती.
मोर दॅन 1 किलोमीटर. मोर दॅन 1 किलोमीटर. पळोवया कशें कितें तें. आनी देवळाकडे पावल मागीर दाखयता तुमकां. हांव पावलां तुळजापूर. हांव न्ही एक्चुली पावलां तुळजापूर खूब वर्सां पयलीं जाले आसतली. एक 8-10 वर्सां तरी जाली आसतली येवन गेल्यार. मा बी पावल्या. हेजें म्हणटा तूं एज युजल मातशें धर रे बॉटल. एवरी कडेन म्हणजे जे कडेन आमी वता पळय थंय थंय हो फर्स्ट टायमच पावला. हेगेले पयलीं सावन भोंवप ना. खूब वर्सांनी वता. देवूळ तर तशेंच आसतलें बट इन एंड अरावंड जी एरिया आसा पळय ती खूब चेंज जाल्या. डेवलपमेंट खूब म्हणजे भरपूर आसा. जशें पयलीं आशिल्लें पळय तशें कांय ना. बट पंढरपुरा मातसो डेवलपमेंट कांयच ना. जशें आमी पयलीं येतालीं पळय न्ही भुरगेपणाक आमच्या तशेंच आसा. तीच शॉपां आनी तेच सगळें. आनी तुळजापूर मातसो डेवलपमेंट भरपूर जाला न्हू की मा. की सिटी टायप जाल्या सारकी. आनी हॉटेल्स बिटेल्स भरपूर. चलात तर या. पावले की देवळा कडेन मागीर दाखयता तुमकां. इतलो लेट जाला स्टील तुम्ही रश न्ही पळोवपाक शकता. कितलो रश आसा. चलपाक मेळना इतलो रश आसा. आनी एज युजल जशें सगळ्या देवळा कडेन आसता तशें मार्केट देवळाच्या भायर हें सगळें. आनी हांकां पळयात भरपूर रश आसा फुडें. आनी पळयात सामको रश कितलो तो. पळोवया दर्शन कशें जाता आनी कितल्यांक दर्शन जावन भायर सरता तें. आणि हे पळयात सगळ्यात न्ही असले आयस्क्रीमीचे गाडे. हात गाड्याचे आमकां पयलीं ल्हान आसतना आमचे ते विकपाक येताले पळय तसले. हांगा खूब आसा. रश भरपूर आसा. चल तू चल. रश पळयात. हां सो आमी न्ही जे लायनी रावली पळय ती लायन पांय धुवपा खातीर देवाचें उदक सिद्धिविनायक. आनी तेका लागून आमी ती लायन स्कीप केली. आमकां तो कमिटी म्हणपाक लागलो लायन स्कीप करून डायरेक्ट वचपाक शकता. सो आमी डायरेक्ट येयली. सो देवळान भितर वयचे पयलीं सिद्धिविनायकाचें दर्शन आनी मागीर हांगा. मा सवका देव आं. पयलींचे फातर सगळे पाशणाचे सॉलिड स्लीप जाता. सगळ्या वाटेन रश आणि हे देऊळ. चला या आम्ही दर्शन घेवपाक. लोक दर्शन घेवन भायर सरला. सो कितलो व्हडलो हॉल आसा पळय. बट दर्शन गर्दी ना तितली सांजचे म्हणून स्ट्रेट वचपाचें नाजाल्यार हितूंतल्यान घुंवून घुंवून वचपाचें आसता.
पहिलीच्या टायमाचे सगळे म्हणजे जसं किल्लो कसो असतालो त्या टायपाचे सायडीन. सो टायम जालो न्ही, सांज जाली न्ही, लोक धांवता धांवता सगळे हांगासर गर्दी पळयात. सो लोक सगळे धांवता धांवता दर्शना खातीर. लक्ष्मी नरसिंह मंदिर. पहिली चॉकलेट पहिली पोया. सो हालत ते पिक्चरची आम्ही एकदा कशी टायर्ड जाला सगळी. चड गर्दी नाशिल्ली न्ही, आशिल्ली न्ही रे बरी. आमी एक 1.5 वर सुमार उरली लायनीक आनी मागीर दर्शन जालें. टायर्ड जाली सामकी आनी आतां शॉपिंग करताली. आनी तेज्या वांगडानी आमच्या वांगडानी तेज्या बरोबर एक ट्रॅजेडी जाली. ती मागीर तुमकां रुमार वचून सांगता कितें ट्रॅजेडी जाली ती. सो आतां आमी ज्यूस पिवपाक गेल्या. चडशी शॉप्स म्हळ्यार कितें व्हडलें मार्केट अशें ना. देवळा कडेन जे कितें बारीक बारीक शॉप्स आसता पळय तशी शॉप्स, थंय मातशें कितें बारीक बारीक घेतलें. आनीक आतां ज्यूस पिवपाक मागीर तकली सकाळच्यान अशी उसळटा दनपारच्या. सो आतां म्हाका न्हिदपाक जाय. आतां ज्यूस बी पिता आनी डायरेक्टली वता घरा. रिक्षा करून या रे काय चलत या? रुमान रिक्षा करून या काय चलत या? पळयता कशी ती वता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो पिवन जातकीर याद जाली 30 रुपया ग्लास ते मान एप्पलान आमी मँगो घेतलेलो. इतले बरो आसा दाट सारको. 30 रुपया वत आसा. 50 रुपया म्हणल्यार बी वत आसा. पळय तुमकां दाखयता हांव पिवन जातकीर पळयात कितले दाट तें भितर तेजेर बरो आसा. आनी ही भुरगीं म्हाका पळोवन आसता हांव पिशा भशेन कितें मोबायला पळोवन उलयता काय म्हणून. सो हांव न्ही जस्ट रुमांतल्यान भायर येयल्लें. हो सकयल गेला म्हणून हांव भायर आयिल्लें जाल्यार कितलो मस्त वारो मारता रे. हांगाच एक शेनरी घालपाक न्हिदपा असो वारो येता. सो तुमकां वाऱ्याचो आवाज येताच आसतलो. सो बट ते थंयच्यान एंट्रन्स बंद आसा आनी परत हांगच्यान एंट्रन्स बंद आसा. सो एकूच बिल्डिंगेक न्ही 3 वेगळे वेगळे फर्स्ट सेकंड आनी हे थर्ड हॉटेल रूम्स आसा, वेगवेगळे हॉटेल्स. आनी हे पळयात आमच्या रुमांतल्यान व्यू मस्त दिसता आनी वारो असलो मारता सारको. थंय सकयल रेस्टॉरंट आसा पण आहे म्हणून 2 दिसाल मराठी उलयता. कितें 2 दिसाल मराठी उलयता. सो आनी सगळे चडश्यो MH आनी TS पासिंग गाडयो हांगासर. जितल्यो MH तितल्यो TS गाडी दिसता. सो ही पळयात ही हांगसर आमची गाडी आनी इतले गाडयो आसा मागीर रुम्स इतले फूल जाल्यात. बरो वारो मारता. ACची बी गरज ना, आसा रुमान. सो आमी हांगासर चेंज बी केले. म्हणल्यार देवळा सावन येयली. सगळें सामान जें कितें आसा तें जाग्यार दवरलें. चेंज केलें आनी मातशें आतां न्ही भायर सरलें. जेवण बी जालें आमचें. आयज कितें खालें रे तुवें फॉर डिनर? फ्रायड रायस. वेज फ्रायड रायस. आयज मंडे म्हणून. आनी काल संडे आशिल्लो. आयतार सोमार वेज. वेज
आणि काल एक्चुअली नॉनवेज खातालो बट पंढरपूर एका नॉनवेज आणि खूप सोदले मेळूना रातचे. सो अशें आमी खंय ट्रॅव्हलिंग बी केलें जाल्यार दिसाचें मागीर लंच टायम जो आसता पळय तो आमी देवाचें जेवण बी आसता पळय तें प्रिफर करता. आनी ना जाल्यार मागीर अशें कितें लायट अशें बट व्हेजानच. आनी रातचें मागीर नॉनवेज कित्याक देवळा दर्शन बी जालें की व्हडलो प्रॉब्लम ना न्ही. हेकाच लागून हेका मातसो नॉनवेजाचो शॉक न्ही तेका लागून नॉनवेज नाल्यार जेवणूच ना. बट आयज आशिल्लें थंय नॉनवेज बिरयानी बीन हांगासर त्या रेस्टॉरंटाक बट आमी वेज घेतलें ना पळय थंय आशिल्लें तें. सो आमी वेज घेतलें. आमी घेवना हांव आनी मा कित्याक आमी तो तुमकां दाखयल्लो पळय तो मँगो शेक तो इतलो हेवी आनी इतलो थीक आशिल्लो ना. एक ग्लास पिल्ली सपोर्ट हांगा म्हणल्यार भरलें. मागीर पिवप न्ही आशिल्लो तूं घे म्हटलें मरे कित्याक पिवन तर आतां फाल्यां मस्त आशिल्लो ब्रेकफास्टाक बीन. जर तो एकूच ग्लास पिलो न्ही दनपार म्हणल्यार कशी भूक लाग म्हणा इतलो हेवी सारको. मान घेवना मँगो मान एप्पल घेतलो. सो तिगे शुगर बी वाडत जाल्यार अशें म्हणून भायर आयलें की कितें कितें खावप जाता न्ही तेका लागून. तर मस्त अशी हांगासर एक 5-10 मिनटां बसता माग बी आपयता. बसना उबें रावपाचें हांगा आनी मागीर मेळटा माग घेवन येता पयलीं भायर. सो भायर न्ही जगलो मारपा लागल्या पावस येता दिसता. हो सांगता हॉटेल सेफ आसा पावस येयला कांय प्रॉब्लेम ना. हाय एक्चुअली कांय ना प्रॉब्लेम. गाडी बी आमची सेफ आसा आनी वयर आनी रूम्स बीन आसा मस्त अशें. तर हांगासर न्ही टीव्ही चालू आसा. आवाज बारीक कर रे. खंयी चल तारक मेळटा ना जाल्यार जेवण देंवना ताळ्या सकल एका. सो आनी पळय हांगासर मा बसल्या. मान बूक काडला तो बूक वाचता स्वामी समर्थाचो. आनी हांगासर न्ही कितें सामान जें आसा पळय तें सगळें न्ही अशें करून पातून दवरलां. सो तें मागीर आमी फाल्यां वयता आसतना सेट करून वयतलीं. आतां टायर्ड जाल्यार टायर्ड न्हिदता. मातसो आवाज बारीक कर मातसो. आनी तर तुमकां जी हांवें ट्रेजेडी सांगता म्हणलेली पळय मा वांगडा कितें जाली ती अशी की आमी चप्पल जें आसा पळय तें दवरून तुळजापूर देवळान गेल्लीं न्ही देवाक पांय पडपाक. तर थंय न्ही आमची चप्पलां न्ही नाच चप्पलाच ना जाली माली चप्पलूच ना. कोण घालून गेलो दिसता. आनी हांणी कोणाला आमी दवरलेले पळय आनी कोणाला एक सिंगल चप्पल आशिल्लें म्हळ्यार कोणाचें एक चप्पल शेडलें दिसता. सो तिणी कितें केलें माले चप्पल घातली आनी गेली. माले चप्पलूच ना. सगळ्या सोदले कितले कडेन सोदले मेळत ना चप्पल. मागीर लास्ट मा चप्पल घालनासतना अर्द्याक म्हणल्यार येयली. ती शॉप्स आसता पळय थंय सगळ्याक अर्द्याक म्हणल्यार येयली. आनी मागीर थंय येवन एक एमर्जन्सी चप्पल घेतलें. कसलेशें चप्पलां बी बरी नाच म्हळ्यार थंय लागीं कांय बरी नाशिल्ली. मागीर एक एमर्जन्सी सद्या चप्पल घेतलें आनी मागीर मा घालून येयल्या. हांव कितले चप्पल सोदता हो आनी सगळ्यांक सोदता चप्पल न्ही रे. सगळ्या चप्पल सोदता मेळत ना. तर माली ट्रेजेडी माग बाबडेक चप्पल जें आसा पळय न्ही तें म्हटल्यार थंय माले चप्पल जें आसा पळय तें थंय कोण घालूनच गेला आनी माग बाबडे दुसरे घालपाक मेळ्ळे. आनी तुमकां हे फाटल्यान जें दिसता पळय न्हू टावल तें आतां रुमार येवन तोंड बी पुसयलें न्ही. सो तें ओलें आसा म्हणून तें थंय घालून दवरलें. फेना वाऱ्याक सुकतलें न्ही अशें म्हणून तें ओलें मागीर सगळें बॅगां वास येता तेका लागून. आनी तेच्याच वांगडा हो व्हिडियो जो आसा पळय तो बी हांगाच एंड करता. आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडियो घेवन विथ अ न्यू डेस्टिनेशन. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.